जिणयेंत आमच्या तुज्या विचितेन्या सुम्या कितें पाटी आमी दी मोगान तुज्या सुम्या आमकां तुवें पोसल्याय राखल्याय देव तुज्या खालसान बोनान आमकां तुवें एकवटायलाय गोपाल क्रिस्ता जेसूच्या भक्तीन उर्बेन तुका नावार्ता सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणयेंत आमच्या तुज्या विचितेन्या सोम्या कितें पाटी आमी दी भाव भयणीनो गायनान गायिल्ले भशेन भक्तीन उर्बेन ह्या नव्या दिसा हांगासर आमी आयल्या जेजूच्या पांयान थळी ताका दिन वासूंक ताका अर्ग पाठोवंक त्याच जेजू थंय आमच्यो सर गरजो सर इरादे आमी दवरया भक्तीपणी बावडतान आमच्या खासकी तशेंच कुटुंबाच्या आनी कुटुंबांत अंतरल्या सर्वां खातीर ह्या दिसा वेळार आमी मागची बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो मोगाळ भाव भयणीनो आधुनीक संवसारांत जिविताच्या उसल्या पावंड्याक आमी पावल्या तरी मेटांनी एका रितीच्या बियान खाव जिणेन बिरांतीन आमी बरोवन गेले हांव थोड्यांक बे खाळोवपाचें तर आनी थोड्यांक बे बिरांत अवघडाचे पिडेचे मरणाचें आमच्या कुटुंबांनी समाजेंत पळयता तर भुरग्यांक बे आवय बापूयचें काम करचे सुवातेर दुनियाचें बे कामागारांक इस्कालाक वतात तर थंयसर भुरगीं टिचरांक भियेतात आजकाल उलटें जालां टिचरांच भुरग्यांक भियेतात अशें जिविताच्या मेटांनी पळयता तर दिसपडट्या जिवितांत आमच्या समाजेंत आमी एका बियान जिवन आसा आनी असले ह्या वक्ता संदीत परिस्थितींत जेजू सांगता भिये नाकात हांव तुमचे सांगात आसा तुमी भियोंक जाय जे कोण कुडीचो आनी आत्म्याचो नाश करता तसल्यांक आनी सांग पावल सांगता जर तर देव आमच्या बगलेक आसा तर कोणाक तरी आमी भियोंक जाय तर बगाळ भाव भयणीनो दिसपडट्या जिवितांत त्या जेजूचे त्या देवाचे हजारपण सांगातपण आमी बगया जर तो आमच्या बगलेक आसा तर आमी कोणाकच भियोंक नजो आमी भियोंक जाय फकत वायटाक पातकाक काळोखाक वा देवसराक त्या देखून त्याच देवातर कृपा मागया दिसपडटे आमी ताचो सांगात बगून धैर्यान संतोषान मोगान जियोवच्याक हांव पातकी सर्प दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून म्हगे वोल सदांच वा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर्प द्वेता देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो Sumia kagut Sumia kagut Krista kagut
महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सपुत्रेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्याच वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुमियांचे ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या देवा आमच्या बापा जांका तुझ्या मोगान तू तीर्थ करताय तांच्या जिविताच्या सरगडितांनी तूच तांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदां चड आनी चड मनान आनी मोगान तुझी भक्ती करूंक आमकां शिकय हे आमी मागतां आमच्या सोम्याचे पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव त्यो सगळे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप कित्याक जायते जण अशें फुसफुसतात ते म्हाका आयकता सगळ्या वाटांनी अखंत ताका गुन्यांवकार करा ताका गुन्यांवकार करुया सगळे मुझे लागशिले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पळोवन गाय म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात ते म्हणटात घडये तो भुलोवन पासान पडटलो आमी ताचेर जैत व्हरतेल्याव आनी ताचें फारीकफोण घेतेल्याव पूण एका बळवंत वीरा सारको सर्वेस्पर मुझे सोमे आसा देखून मुझे दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते मुजेर जैत व्हरचे नात ते लजेन भरतेले कित्याक ते सुफळ जावचे नात तांची सासणीक लज केदींच विसरून वेचिना दळबारांच्या सर्वेस्परा तूं नितिवतांची तपासणी करताय काळजा मना तूं पारखिताय तूं तांचे कडचें घेतलो तें फारीकफोण म्हाका पळोवंक दी कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला सर्वेस्पराक गायन करा सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नश्टांच्या हातांतलो निवारला देवाचें उतर हें देवाचे उडुकार तुझे उदंड येन म्हाका तूं आय सर्वेस्परा तुझे उदंड म्हाका तूं आय सर्वेस्परा तुझी बसोते वाहिनींदा हांव सोंसता तुझीच बसोती लज हांव भोगता हांव जाला म्हज्या भाव भयणीक परकी म्हज्या दायजांक गोत्रांक परदेशी तुझ्या घराचो मान राखचे खातीर लाजता म्हजें काळीज
तुका किणतेल्यांच्यो केपटायो मुजेर पडत आसा. तुझी उदंत म्हाका तूं आय सर्वेस्परा. विकीस म्हाका प्रसन्न जामून तुजे लागीं प्रार्थना मागता सर्वेस्परा. तुजी वर्ती दयेन म्हाका आयक देवा. विश्वासी धन्या पाव म्हाका. तूं सर्वेस्परा मोगळ तयार करसो तर म्हाका साप्ती. तुझे आभार काकुळतीन मोजे तिस्कार. तुझी उदंत म्हाका तूं आय सर्वेस्परा. हे पळोवन दुपटी धाकटी संतोष जाली. देव दर्शनाशितेल्यांची काळजां नव्या हुरूपान भरतेली. कित्याक सर्वेस्पर दुपट्या धाकट्यांची मागणी आयकाता. कोड्यार असलेल्या आपल्याची तो बेपारवा करिना. सरकानी पृथ्वी ताका वाकणो. दर्यो आनी तांतल्यो जिवी ताची स्तुती करो. तुझी उदंत म्हाका तूं आय सर्वेस्परा. तुझी उदंत म्हाका तूं आय सर्वेस्परा. सांग पावलोनो रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, पळयात तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर मोरनी आयलें. अशें सर मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें. नियम शासनातले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जालें म्हूण अपराध लेखूंक जायनातलें. आदामच्या काळांतवन मोजेच्या काळा पर्यंत मोर्नान आपली राजवडकी चलयली. आदाम बरी देवाचें स्पश्ट फर्मान मोडनो पाताक आदारिनातल्यांचेर सयत मोर्नान आपलो अधिकार चलयलो. पूण हो आदाम उपरांत येवचो आसलेल्याचो एक रूपकार म्हणयेत. पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदामच्या पातका मदें कसलेच सर ना. एक मनशाच्या पातका वरवीं समेस्त मेले वय. ह्याच परिणामा प्रास देवाचे कृपे देणी आनी त्या बराबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कृपे उद्देशी मनशाक मेळ्ळली देणी आनीकी चड वर्ती म्हणयेत. देवाचे उतर. देवाचे उडुकार. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सतसतोत्मा मुझेशी सांगसितलो म्हणटा सोमी. आनी तुमी मुझेशी सांगसितेल्यात. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसो.
मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्यावेळी जेजून आपल्या 12 जाणां शिसांक म्हळें, मनशाक भिये नाकात. दांपून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सक्कड परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडान सांगा, आनी तुमकां गुटान सांगलां तें तुमी पाक्यार गाजया. खोडीसो जीव काडटल्याक भिये नाकात, कित्याक ते अत्म्याचो जीव काडूंक सकते नात. बगार कूड आनी अत्मो दोनी यम कोणांत नाश करूंक सकतेल्याक भियेया. गिरबुजो पैशाक 2 विकतात न्ही, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबलत विने भुंय पडना. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात. देखून तुमी भिये नाकात. जायत्या गिरबुजा प्रास कितल्याकी चड मोलाचे तुमी. देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता, ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलों. पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता, ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकली तुका क्रिस्ता. मारा रे ताका, धर्न ताचे पॅकार्ड मोडा. क्रिस्तांव खंय तो क्रिस्तांव म्हूण आयकली बोबू 2008 इसवेच्या ओरिसाच्या कंदामाल म्हणल्या जाग्यार चड सुमार 39 क्रिस्तांवांक तांणी जिवेशी मारले. 3996 घरां नास केली. 395 इगर्ज्यो मागण्या सालां फुटयल्यो. साबार हळ्ळ्याची देसवाट केली. 60,000 चड लोक घर नासतना निराश्रीत जालो. साबारांक मारले, बंदेंत घाले. साबार भुरगीं अनाथ जावन पडलीं. क्रिस्तांवांचेर हल्लो जालो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची देवस्तुती ही सर्व वाचपां आमी आयकली. ती आमकां जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवोवंक आपोवन दितात. पवित्र सभेच्या इतिहासाची पानां आमी परतिल्यांव जाल्यार पयल्या शक्त्यातावन सुरू जाल्ली दगदवणी आजुनी सोंपोंक ना. जावं पुरो जुदेवांतावन, जावं पुरो रोमाघरांतावन आनी हेर क्रिस्तांव पंगडातावनी क्रिस्तांवाचेर दगदणी आसुलीच. दाखल्याक पळयलें जर सुदेवातावन क्रिस्तांवांक सिनेगॉगातावन भायर घालें, टेंपलांतावन भायर घालें. ते मात न्ही आसता क्रिस्तांव लोक शिराप पडलेले म्हूण सांगून तांकां जिवेशी मारले. चक्रवर्ती नेरोच्या काळार तशेंच जालें. क्रिस्तांवांक मनोरंजना खातीर उपयोग केले. रोमांत तांणी उजो घालो आनी सबार क्रिस्तांवांक नाश करून सोडलें. ते मात न्ही आसता ह्या क्रिस्ताची मौल्यां आमच्या क्रिस्तांवांनी जियेल्ली पळोवंक जायनासतना हेर क्रिस्तांव पंगडाच्यांनी नाश करून सोडले. तांणी तांकां दग दिले. पळया धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत स्तेफाना जावंक पुरो, पेद्रूक जावंक पुरो, पाऊलूक जावंक पुरो आनी हेर सबार आपोस्तलांक तांणी दग दिले आनी जिवेशी मारले. आनी ते जेजूच्या मोगा खातीर ताची सुवार्ता परगट करचे खातीर साग जावन मार्तीर मेले. सबार सांता सांतिनीच्यो जिणी आमी आयकल्या जावंक पुरो. तेय
क्रिस्ताच्या मोगा खातीर दगदोनी बघून कश्ट बघून ते मार्तीर मेले. पापा बेनेडिक्ट चोलावो अशें म्हणटा, आमकां क्रिस्तावांक दग दिल्ल्या प्रास खंयच्याय समर्थीक दग दिले ना. आमकां क्रिस्तावांक दग दिल्ल्या प्रास खंयच्याय समर्थीक दग दिले ना. देखून आमच्या पुर्वजांनी भोगिल्ल्या दगदोने वरवीं आज संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी जेजूची शुभ वार्ता जिवाळ उरल्या. पयल्या शेकड्यांत ती सुरवात जाली, ती दगदोवणी सोंपोंक ना, ती आसली, आजय आसा आनी मुखारय आसतलीच. देखून मोगाचेनो ह्या दगदोने वरवीं क्रिस्तांवाचो सामको उणो जावंक ना. बागार दीस वेता वेता सडीत जावन गेलो, सड जावनूच गेलो. आमच्या देशांत आमी पळया मोगाचेनो, सुरवेक हांवें सांगलें 2008 वर्सान जालें तें घडीत. 1998 इसवेंत आमी सर जाणां गुजरातांत कितें जालें. हळ्ळे हळ्ळ्यांनी साबार ताळे आयकूंक मेळ्ळे क्रिस्तांवाचेर. क्रिस्तांव ते फटकिरे, तांकां मारा, तांकां जिवेशी मारा अशें साबार क्रिस्तांवांक आमच्या हळ्ळ्यांनी वचून तांची तोंडां दाखोवंक लज दिसली. फेब्रुवारींत सुरू जाल्ली ती दगदोवणी फेब्रुवारी सगळ्या म्हयन्यांनी डिसेंबरा मुजोरू कितें ना कितें खालें म्हूण इगर्जेची देसवाड जावंक पुरो, क्रिस्तांवांक मारचें जावंक पुरो, तांकां बंदेन घालचें जावंक पुरो आसलेंच. एक वर्स क्रिस्तांव गुजरातांत कश्टाले. पळया 2008 वर्सा आमच्या कारावळींत साबार 20च्याकय चड इगर्जांक मागण्या स्थलांक तांणी फातर मारले, दग दिले. आमी क्रिस्तांव शांती खातीर आमचेर जावच्या हल्ल्या खातीर प्रतिभटन करता आसतना पुलिसांनी लाती मारली, साबारांक बंदेन घालें आनी मारलें समेत. पळया ह्या दिसांनी मणिपुरांत जावची ती स्थितीगती. 100च्याकय चड क्रिस्तांव लोक तशेंच अक्रिस्तांवनी मरोन आसा. तांकां बंदेन घाला, तांकां मारला, जेवण नासतना वळवळून आसात. सगळे मणिपुरांत काळोख पुरला. कितलींय भुरगीं मालगडी अनाथ जाल्यांत. ते मात न्ही आसतना 2 वर्सां आदीं फादर स्टॅन स्वामीची जिणी आमी आयकल्या सांग पुरो. आदिवासीच्या हक्का खातीर झुजोन जेजूच्या मौल्यांनी जिवन दुबळ्या धाकट्या खातीर ताणें ताची जिणीत मरतीर म्हणल्या बरी जिवन जेजू खातीर तो मेलो. वय मोगाचेनो साबार दखले आमच्या मुखार आनीक जिवेत आसात. थोडे धांपून पडल्यात, थोडे दीस वेता वेता उक्ते जावन उगडापे जावनूच आसात. हे सगळे आयकतना आमच्या दोळ्यांनी दुकां भरतात. पूण ती तांच्या भावार्था खातीर जेजू क्रिस्ताच्या मोगा खातीर तांणी तांचो जीव अर्पिलो. सांत पावलो रोमा घरां बरोवन अशें म्हणटा, कोण तो आमच्या क्रिस्ताच्या मोगात हांव वेगळी करतलो. जावंक पुरो दगदोवणी, जावंक पुरो कश्ट, खना जेवणाची वा नेसनाची तत्वार, आपाई, तलवार, कोणीय जावं कितेंय जावं, कोणेय आमकां आमच्या क्रिस्ताच्या मोगात हांव वेगळी करूंक साथ दिसना. आयचे शुभ वर्तांत आमी आयकलें, जेजू आमकां सांगता, कुडीचो जीव काडटल्या बियानाकात बगार कूड आनी आत्मो दोनी येमकोडा नाश करतल्या पासत बियया. देखून मोगाचेनो संवसारी पदवी अधिकार आमची कूड नाश करूंक पुरो, आमच्यो इगर्ज्यो देसवाड करूंक पुरो, आमच्या घराचेर फातर मारूंक पुरो. पूण जेजू क्रिस्ताचें आसच्या जेजू क्रिस्त तें आसो आमचो भावार्थ खंयच्याय अधिकाऱ्यांनी नाश करूंक साथ दिसना. People may destroy us, they may kill us, they may destroy our churches, but nobody can able to take away the faith that we have in Christ Jesus. सो आमच्या शुभ वर्तांत आमी जेजून मुळा आमी आयकलां, म्हाका तांणी दग दिलो जाल्यार तुमकांय ते दग दितलेच.
जेजून आमच्या खातीर कुर्सार मरून कश्ट मेलो हें आसता आमी ताच्या खातीर सग जावन आमी प्रयत्न करया. वैमोगाचे न्हू, क्रिस्तांव जिणी एक सुशेगादाची जिणी न्ही, एक सुलाबायेची जिणी न्ही, ती एक कश्टाची जिणी, ती एक पंतहानाची जिणी, ती एक धैर्यादीक जिणी. आनी ह्या जिणयेक हांवें आनी तुमी वेंग मारला. ह्या कश्टाच्या जिणयेक, ह्या पंतहानाच्या जिणयेक आमी वेंग मारला. पुर्वजांव आयिल्लो हो भावार्थ जिवाळ दवरया. म्हाका हांव मुजे म्हणल्या ह्या स्वार्थी संवसारांत आमचेर दगदोनी येतलेच. केदाळा आमचे तकलेर एक बंदूक येवन नीट रावतली म्हण आमी जाणाव, आमी नेनाव. केदाळा आमचे तकलेचेर एक तलवारेन रावतली म्हण आमी नेनाव. जावंक पुरो आज फाल्यां वा परवा कश्ट येतलेच. केदाळा आमच्या भावार्था खातीर आमी मरताव, भावार्था खातीर आमी सागसांव जियेताव, आमकां प्रतिफळ आसतलोच. निमाणे मोगाचे न्हू, एक उडास दवरया. आमचें जिवीत ह्या संवसाराचें न्ही, बगार ससनाचें. कूड नाच जावंक पुरो पूण आत्मो न्ही. जें कितें आमी सोम्या खातीर ह्या संवसारी करताव, खंडीत जावं असो प्रतिफळ आमकां सोम्याच्या राजांत मेळटलोच. जेजून सुमळा आमच्या आईचे सुवार्थेंत आमी आयकलें, मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पट लावदार म्हूण परगडता, ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हूण हांव खंडीत जावं परगडतलो. देखून आमच्या सोम्यांनी कश्ट काडल्यात, तोय आमच्या खातीर कुर्सार मेलो आनी आमी ताच्या भावार्था खातीर मरोंक प्रयत्न करया. उंड्या आनी वायना रुपांतर आमच्या काळजान येवचो जेजू, आमी ताच्या सुवार्था खातीर झुजोंक भोगूंक जाय आसची कृपा ह्या मिसा वेळे मागता आसतना आमच्या जिवितान येवचे दगदवणी कश्ट सोसूंक जाय असो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. त्रिएक देवातय आमचो भावार्थ आमी सांगाता उसारया. सतमंता देवाक, सर्वोदेदार बापाक, सर्गानी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्यान तो पवित्र आत्म्याने निर्वेश पावलो, अवका मरे नाव जल्मलो, पांच प्रतकाल ताणे कस सोसले, ताका कुसार चढलो, तो मेलो आनी ताका निके केलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गाक सुटलो, सर्वोदेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांव जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बगसाणे, कुडीचें जीवन कोण ससनाचे जिवीत. आमेन. देव आमचो बाप आनी आमी ताची भुरगीं तर व्हडा मोगान आनी बरवशान आमची मागणी ताचे मुखार आतां आमी उबारया. मोगाळा बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी धैर्यान आनी कालतेपणान जेजूची बरी खबर संवसारार परगटूंक तांकां सुटसुटीत कर म्हूण मागताव. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या गांवच्या राजकीय आनी सामाजीक फुडाऱ्यांनी सुवार्थेच्या मोलांनी परजेचें बरेपण आशेवन निस्वार्थी वावर करूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागताव. आज संभ्रमसो हो लायिकांचो आयतार सर्व पवित्र स्नान घेतलेल्यांक तांच्या बेसांत आनी वावरांत क्रिस्ताक परगटूंक आदार आनी अवकाश जावं म्हूण आमी मागताव. आमच्या कुटुंबांनी सुवार्थेक पूरक जावचें वातावरण आसाशें आनी हे वरवीं आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवणी रुता जावं म्हूण आमी मागताव.
आमचे मागणे आयक. फिरगस जिवाळ आणि कार्याळ आसूंक सर्व युवजनांक सुटसुटीत आणि उर्बेवंत कर म्हूण आमी मागताव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी क्रिस्ताक वा ताचे सुवार्थेक लजे नाशें अत्मीक संगतींनी सडीत उमेद दाखोवंक आमची काळजां उगड म्हूण आमी मागताव. आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमच्या खसकी गरजां खातीर मागया. विशेष रितीन मणिपुरांत जो लोक कश्टोवन आसा वळवून आसा तांचे खातीर. सर्गींच्या बापा, आमची ही मागणी दयेन आयक. तुजे उदंड दयेन आमकां बर आनी धैर्यान जेजो खरो पाटलाव करूंक आमकां उदार खाळीस आनी मोन दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कानिको घेऊन आम्ही आयल्या तुझे समकार बापा आमच्या रसनारा. ओपून घे तू दयेन त्यो लालेन पोराता कुर्पे देण्या दातारा. गुवा गुंडो ताका सोरो तुका भेटयता जेसूचे मास्रग बदल म्हूण मागता. एका मोनान सुख दुख आमचे तुका अर्पिता. मानून घे बापा म्हूण परता. कानिको घेऊन आमी आयल्या तुझे समकार बापा आमच्या रसनारा. ओपून घे तू दयेन त्यो लालेन पोराता कुर्पे देण्या दातारा. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमच्या अर्गां बलिदान सर पदवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाने महिमेक आमच्या नित्य विसवेच्या गावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमच्या वाखाणीचो यज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशें तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्परात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदरा आनी ससनाच्या देवा सवकळीन सवथै जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितेसांनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्यादावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायतांव. Puvit, 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 dărbarață सर्वेस्पर तू. Sărganii संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंचकी तुकाचे तुकाचे सर्वेस्पराचे नावे येतात ताका जय जय.
Usagi tukachu. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करण मी मागता जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची खूट आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकाच्या बक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सगट परगटुया. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी हे सोडूनचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा आनी पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीचे कोत कर, तांकां आनी तुजे इश्ट कथेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत म्हाका मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मेरे देवाचे माये संगती भगिवन जुजे भगिवन धर्मता आनी सर कळी तुका मना वयल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर आमची फाती आनी बरोसो सर्गेंच्या बापा थंय दवरून जेजून शिकयल्या उतरांनी बावाडतान सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां
तुझे उदार काकुळतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जरती आनी क्यास थाडीन जावं पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या देवचे भाग म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. तुझे समोर आयल्या
काळजांत आयिल्ल्या जेजूक एक घडीभर दिन वाचुया. आयच्या संदेशा वांजेला मुखांतर वाचपा मुखांतर आमकां तो परत जागयता. भिये नाकात, कितेंय तें जावं हांव तुमच्या सांगात आसा. सांव पावलान सांगले भशेन जर तर देव आमचे बोगलेक आसा, कोणाक तरी आमी भियोंक जाय, कित्याक तरी भियोंक जाय. कसले बेंग भिरांत खावची आमचे ते आसा तर जेजूक आमी समर्पया. ताका आमच्या काळजान घेतलो आसता खंडीत जावन तो आमचे पक्षेन आसतलो, आमचे पक्षेन झुजतलो आनी जैत आमकां दितलो. प्रार्थया. दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या मोले कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान आनी जिवान नवीन करताय. परतून परतून ह्या जेवणात भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळशें कर. हे आमी मागता हांवच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. सर्पद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. सुम्या तुझो संदेश घेऊन कालतेपणी आमी चलता मुखार. तुझे पम्या सदा पातीर जिविताचे वाटे फुडें सरता. तुझी कृत्या नियाळून वसून कीर्ती गायता. गीता संगीता वियोल विज्ञान सर्वेस्पोरा तुका वाकरता. तुझी कृत्या नियाळून वसून कीर्ती गायता. गीता संगीता वियोल विज्ञान सर्वेस्पोरा तुका वाकरता. मुखार पुत्रा सोवे हांव क्वार बऱ्या सेवा देवांका. बगेन बुसूचे कुरवेन आमकां आमचे देवा आमचे जन्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन.